जातलो ना तो, पूण जाला निर्णय. आमी पयलीं मागलेली ती गोश्ट दिवंक ना, दुसरी जी गोष्ट म्हटल्यार ती दिल्या. त्यामुळे तेदूच जो भुरग्याचेर अन्याय जालो 2 किंवा 1 मे आणि 2 दिसाच्या नोटिसीचेर भुरग्यांक जे बसचे पडले ताचेर अन्याय जालो, तो किमान मोकळो जावंक जाय असलो. दॅट हॅज बीन डन. आणि त्यामुळे ऑल दोज हू हॅव अपियर्ड on the first day of May are also getting opportunity to meet to reappear on 24th July. ही एक बरी गजाल जाली. पण आमचो खरी मागणी कितें आसली की स्टेटीची एंट्रन्स एग्जाम आसची म्हणून. ती काय अजून अलाव करूंक ना. पण त्यामुळे कोणे विचारले तांकां आमी म्हटलां की तुमी बसूं नाका म्हणून हांवें कोणाक सांगूंक ना. इवन जी CET जी आसा तुमी बसपाक हरकत ना. अजून आमचो प्रयत्न सोडलेले ना. पंतप्रधानांनी हो विषय मातसो इंट्रस्ट घेतला. पंतप्रधानाचें म्हणणें आसा की अशें म्हाका दिसता, म्हणजे पंतप्रधानाचें म्हणणें सांगपाक हांव हांगा ना प्लीज, पूण आमच्यो स्टेटी ज्यो आसात BJP रूल्ड स्टेट्स आसात, ह्या बहुतेक मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें स्टेटीक ही संदी आसूंक जाय, स्टेटीन दिवंक जाय म्हणून. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात परत कोर्टाकडे BJP रूल्ड स्टेट्स म्हणूनय विषय वचूं शकता. पूण हे असले केलेय तरी हांव खंयच्याच भुरग्याक ना ही एग्जाम बसची गरज ना किंवा बसूं नाका म्हणून म्हणूचो ना. जेणे जी CETकय बसचे. पूण एज ऑफ नाव भुरग्यांक 24 जुलय ही नीट एग्जामीक बसची.